लोकांक एक आतां केन्ना वाडटलें जावं शॉर्ट जातलें खंयचे तरी थोडे एकदां कितें करता अहमदाबादचो जावं आनी खंयचे त्या गांवचे बी फोटो क्लिक जातात आनी एक सर्क्युलेट जाता ते हाजेर येवन आमच्या हाजेर हें जाता. आतां हो प्रायस इन्क्रीज आनी डिक्रीजाचो हो एक प्रश्न जालो. शॉर्टेज ना हें आमी सांगता आनी जरी आसली फुडें जर अशें केन्नाय घडलें वॉर देवा कडेन मागुया की हें वॉर बेगीन काबार जावं सगळें बरें जावं पूण जर जाली जाल्यार एड्युकेट कितें जाय तितली घेवची लोकांनी. काल एक इशू आसा की प्रायम मिनिस्टरान असो स्टेटमेंट कित्याक दिलो. प्रायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट जो दिलो प्रायम मिनिस्टर ताणें खंयच्या व्ह्यूआन दिलो तो हांव एलेबोरेट करून सांगूंक शकना पूण एकदां ताजें म्हणणें कितें की तुमी जाय तितलेंच वापरा. ताणें दोनूय पेट्रोल आनी डिझलूच म्हणून ना भांगर सुद्दां. भांगर इज नॉट अ नेसेसिटी की आजूच बाबा करूंक जाय कित्याक आज आमकां भांगर तो म्हणटा की इम्पोर्ट करचें पडटा आनी ताका लागून आमची फॉरेन करन्सी वता. सेम थिंग फ्युलाचेर आमचे देश इम्पोर्ट करता आनी फॉरेन करन्सी वता. इफ वी कॅन सेव दीस फॉरेन करन्सी एट दीस टायम आनी जर आमी महाग म्हणजे चड रेटीन घेतलें तितलें देशाक नुकसान जाता. ताजो हेतू त्या एंगलान आशिल्लो असो दिसता म्हाका. पण शॉर्टेजीक लागून बी अशें न्हय की बाबा तुमी घेवचें न्हय आनी फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल जर पणजेंतलें शारदा मंदीर धरलें नांव एक 500 भुरगीं येतात थंय. 500 भुरग्यांक बरोबर एक 350 पेरंट इंडिविज्युअल गाडयांनी येतात. ताजें म्हणणें एक वेळ आसा की तुमी ग्रूप करा शेअर करा गाडयो आनी येयात. इट वील सेव पेट्रोल. आमी सुद्दां खंय पणजे लागीं भोंवता गाडयो घेवन भोंवता ताजे टू व्हिलरान जेंचें काम जाता तें टू व्हिलर करा. दीज आर द शॉर्ट थिंग्स म्हणजे वीच वी वॉन्ट्स टू से वी कूड सेव. इवन आमचे कंपनीज जर पळयशात हरशीं वी आर कम्पिटींग आनी ते आमकां सदांच सांगता की सेल वाडया पूण देर इज वन वीक वीच सेज की कन्जर्वेशन वीक म्हणून आसता पूण थंयूय आसा म्हणून आमी तो स्टेटमेंट तितल्याचेरूच हें करुया. पूण आमी बेसिकली आमकां येवंक म्हणजे तुमचे कडेन हें इंटरेक्शन करूंक जाय. थोडे पॉयंट्स आमकां फेस करता. फॉर एग्जाम्पल पयलें इट स्टार्ट्स वीथ वन इन्सिडंट एट दोरीश तो मातसो एक्सप्लेन करूंक शकतलो एक्झॅक्टली कितें जालें. बेसिकली आमचो पेट्रोल पंप कारंजली आसा इंडियन ऑयलची डिलरशीप आनी आमी 24/7 चालू आसा म्हणजे 24 वरां चालू आसता. सकाळचे जवळ 7 वरांचेर एक 4 मोटरसायकली आनी 5-6 भुरगीं आनी एक चली आशिल्ले आनी सगळ्यांनी काळो ड्रेस घालून हुडी घालून म्हणजे ते काजिनोन तांकां मागीर घट धरल्या. पण तांणी प्रत्येक जाणांनी वेगळे वेगळे पेट्रोल घाले आनी एकटो आयलो आनी आपली म्हणलें फूल कर. ताची ती वेस्पा स्कूटर आनी तोंड बारीक फूल कर म्हणटकीर तो भुरग्यान आमचे कितें जाता फूल करतलो जाल्यार डायरेक्ट फूल मारचें पडटा आनी घालचें आनी ते नॉजलान कट ऑफ जाता ऑटोमॅटीक ताजेर आनी ताजे समोर आमी तें पळोवंक शकना परते टाकीन कितें आसा तें. 615चेर तो कट ऑफ जालो. तो म्हणून इतकें कशें गेलें इतकें वचूंकूच शकना. तुमी म्हणलें फुटींग म्हणा करता हें करता आनी ताजेर 2 थापटां मारलीं. त्या भुरग्यान विचारलें आपल्याक तूं मारता कित्याक. आपणें तुवें फूल कर जाल्यार आमी फूल केलें 615चें गेलें. तुका जरी पयशे दिवपाचे ना तूं दिनाका पूण मारनाका आपल्याक म्हणून. तितून सुपरवायझर आशिल्लो ताका आपय म्हणलो. सुपरवायझर गेलो भितरल्यान भायर गेलो. भायर वता म्हणसर ते 4-5 जाणूय आयले आनी सुपरवायझराक कसो जमनीर घालो आनी ताका खोटेनी तकली तेका पांय ओडटा एकटो गळ्याक घट धरला ताका बरोच सांपडायलो आनी फायनली 150 रुपया म्हणलो घे 150 रुपयाच्या वयर ताणें घालूंक ना पेट्रोल. भितर येवन उडोवन गेले पयशे आनी शाणपणा सावन गेले. पण आमकां ताजेर 2 मोटरसायकलींक नंबर प्लेट नाशिल्ली. एकाचे क्लूचेर तांकां पुलिसांनी आमी इमिजिएटली पुलीस केस केली कित्याक हे भुरगे आयले म्हजे कडेन सगळे भितर सर म्हणून आमी आयच्यान नायट करचे ना कोणूच नायटीक तयार ना. जवळ जवळ म्हजे कडेन 18 भुरगीं आसा. 18तले रातचे एकटोय तयार ना रावपाक. तुमी एक्शन कांय करना सर जाल्यार आमचो जीव आमकां धोक्यान तूं काडल्यार जाता सिरीयसलींतल्यान पण आमी नायट करचे ना ही परिस्थिती. प्रत्येक जणाच्या पंपार कितें जाल्यार कितें जाता पण असो मार खावप ते सुपरवायझरान म्हणटकीर तांकां सगळ्यांक भंय जालो. म्हणटकीर हांव पर्सनली पुलीस केस केली आनी PI, DYSP आनी SP
तिघांचे कानार घाले आणि तांच्यांनी स्विफ्ट इमिडिएटली आमचे व्हिडिओज घेतले आणि चेक केले आणि कोण कोण लागींचे आसा तितक्यांक घटले आनी डॅल्टिनान काजिनोन तांकां मागीर झिरो डावन करून पयले 3 जाणांक हाडले. तातूंतल्यान मागीर परतो आनी एकटे चवथो रातचे 12 आनी एकटे काडलो. पण 5 जाणांक तांच्यांनी घडले. म्हणजे तांच्यो आवय आयल्यो पांय पडटा. आमी म्हणलें ना हो एक धोडो जावपाक जाय, कित्याक आज म्हज्या पंपार अशेंच पद्माच्या पंपार जाता, कंटिन्युअसली परवडी जाता, तशेंच शांतादुर्गा पेट्रोल पंपार कुंकळे जाता. पयशे घालता जाले पेटीएम जाले आनी पडटा झूप करून. पेटीएम हरशी जायत ना. आमच्यो अश्यो केसीस खूब जाण जाल्यो. आमी परते गाडयो गेल्ल्यो, टॅक्सी वता भरून वता, तांकां आमी परते हाडटा. पण कोण हातपाय अशे हातान मारना कोणाक. फटींग म्हणा करता. खूबदां लोक वता घेवन पयशे फारीक केल्या शिवाय वता. पण आमी हाडटा, जमता जाल्यार हाडटा. कळ्ळें न्ही कशें पुलीस नंबर प्लेट आसता, नंबर काडटा, ओनरांक घट धरता. त्या खातीर पुलीस आमकां खुबशे सहवाल करता. दे आर व्हेरी कॉपरेटीव. आनी ही आतां मुद्दम आमी पुलीस केस केल्ली आसा की खंय तरी कोणाक तरी हांकां भुरग्यांक शिकपाक जाय. एक लेसन जायत जाल्यार तुमच्या मदीन आतां फ्रॉम युअर सोर्सीस तुमी एक हायलायट करा, बाबा तुम्ही पेट्रोल पंप इतके इझी घेनाका. की आमचे युनियन आसा, आमचे एसोसिएशन आसा, इट इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग एसोसिएशन आनी तांच्यांनी खूब कडक घेतलेले आसा. SP पोलीस सगळ्यांक आमी ब्रीफ केल्ले आसा आनी वी रिक्वायर तांचो सपोर्ट आनी तुमचो सपोर्ट. The point is trying to make before President okay, incident वो highlight केला just to tell you all what we want you to do की सांगपा की तेन्ना लोकांक दिसता न्ही म्हज्या गाडयेन 600 कशे गेले, म्हज्या गाडयेन 45 लिटर बरयल्या ते 50 कशे गेले. हे सगळे खूब कडेन प्रॉब्लेम येता. बिकॉज कार कंपनी दे रायटींग देट की तुजी कॅपॅसिटी 45 लिटर, तुजी कॅपॅसिटी 6 लिटर, तुजी कॅपॅसिटी 15 लिटर आणि लोक ते घेवन बसतात आणि 15चे म्हणजे 2 कशे मायज गेले. वी कॅन प्रूव इट टू यू. तुम्ही सगळे येता जाल्यार खंयचीय गाडी हाडा तुम्ही, तांच्यांनी दिल्ली अनाउन्स केल्ली पळय कॅपॅसिटी आसता ताचे एटलीस्ट 10% ताजेर मायज वता. मिनिमम कांयच नाही म्हणून गेले. वीच कंपनीज, कार कंपनीज अँड व्हेकल कंपनीज ऑल्सो हॅव एग्रीड. आमकां तुमच्या थ्रू लोकांक सांगू की बाबा हाजेर झगडू नाका, कित्याक यू कॅन चॅक फर्स्ट. तुमी झगडा जाय जाल्यार बट फर्स्ट व्हेरीफाय बाबा हातून वचूं शकता काय ना ते. ताकाच लागून इन्सिडेंट हायलायट करपाचें कारण हे. आनी खूब इश्यू आसा असले खंय आमचे प्रेसिडेंट फ्यूल गेज आमी जाय जाल्यार तुमच्याच वजीर एटलीस्ट खंयचोय जाय त्या पंपाचेर वचूंक जाता. खंयचीय गाडी घेवन म्हजे कडेन मारुती उद्योगाचें जावं दुसऱ्या हुंडायची तांची लेटरां आसा विच सेज क्लियरली प्रत्येक गाडयेचो जर टँक कॅपॅसिटी आसा ती अमकीच 30 लिटर जावं 35 लिटर बरयली म्हणून 35च वतले अशें न्हय. प्लस मायनस 5 मायनस न्हय प्लस 5 आसात. कित्याक फ्यूल गेजीन तुका फिल्टरान वता आनी खंय वता हें आमी सांगच्या पेक्षा कंपनीनी सांगिल्लीं लेटरां आसा. पूण ना जाल्यार एकी कडेन फाटीं एकदां एका जजाक जालें, ताका डावट मारलो. ताणें सगळे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आनी हांकां आपोवन एका गाडयेचेर महिंद्राची टाकी काडून सगळें पळयलें आनी ताणें थंय सुद्दां दाखयलें की तातूंत 55 बरयलां जाल्यार 62 लिटर गेलें म्हणून. आमी सुद्दां हांगा तुमचे वजीर जाय जाल्यार खंयच्याय पंपाचेर तुमी खंयच्याय दिसा सांगा आमी थंय येता. लोकांचें कितें आसता आनी कित्याक हें जाता, ही जी टँक जी आसता प्रत्येक गाडयेक मॅन्युफॅक्चर 10 जाणां कडल्यान टाकयो घेता कित्याक तांच्यो गाडयो चड आसा. ह्यो टाकयो कॅलिब्रेटेड केल्ल्यो नासता म्हणून तातूंत हो जो फरक आसता कित्याक दे आर नॉट कॅलिब्रेटेड. वेरेज आमचे पंप जे आसता ते 5 लिटरान प्रत्येक वर्साक वेट्स अँड मेजर्स आनी कंपनीचे ऑफिशियल्स येवन कॅलिब्रेट करता. म्हणून ते कॅलिब्रेशन दोज टँक्स आर नॉट कॅलिब्रेटेड. हेल्थ ऑफ व्हेकल ऑल्सो एकदां लोकांक कितें दिसता की ताची गाडी हरशींच पेट्रोल खाता पूण ताका आमचेर दुबाव की कमी घाला म्हणून आपली गाडी वचना. अरे बाबा तुजी म्हज्या पंपाचेर तुमी केन्नाय येया. इट इज कस्टमर्स रायट दॅट ही कॅन आस्क फॉर अ 5 लिटर कॅलिबर मेजर. आनी तुका जर दिसलें की तुज्या गाडयेन कमी वता न्हय तूं 5 लिटर मेजर घे आनी त्याच नोजलांतल्यान खंयच्यान तुवें घेतलां थंय चॅक कर. तुका जर आसा जाल्यार हे भितर यो, आमचे कडेन यो, वेट्स अँड मेजर्सा कडेन वच. कंपनीचो ऑफिशियलाचो नंबर बरयल्लो आसा, सगळें बरयल्लें आसा. पूण हें मारप आनी झगडी कर, गाळी घाल आनी मागीर शेवट कस्टमर कितें करता की तो भुरगो वॉज इनडिसंट ही तो आपले कडेन सुबेज उलयलो. म्हाका एक सांग, आमी हांगा धंद्याक बसल्या, कस्टमर तेय नोकरेक बसल्या आयल्या हेचे
कस्टमर आमचो देव म्हणटा अशें तरी आमकां तुमचे कडेन झगडी करून खंय वचपाचें आसा काय ना न्हय. म्हणजे ती झगडी करच्या पेक्षा येवन जर सांगलें ताचे वयल्यान मार्ग काडूंक जाता न्हय. दुसरो फ्युअल टँक कॅपॅसिटी हांवें सांगली ती त्या हाजेर केन्नाय तुमकां जर फावता आमी एक हें घेवया डेमो घेवया. खंयची जाय ती गाडी घेवन या आमी खंयच्याय कोणाच्याय एका पंपाचेर सारको मॅकॅनीक हाडून सारको डेमो करून दाखयता. आनी मेन ओवर हें कितें आसा हें लोकांक खुबशे जाणांक खबरूय आसा पूण असलें कितेंय कोणी फटयलें म्हणून जालें काय ना ते 1+1 हें लावन सगळेच पंपवाले चोर म्हणटात. पण आमकां तुमचो हेल्प जाय की बाबा समजून घेया आमकांय आमच्योय डिफिकल्टी आसा जाल्यार बी फ्री टू आस्क अस. वी वील लेट यू नो बाबा दीज आर द थिंग्स वॉट वी आर फॉलोईंग. आनी तातूंतय जाय जाल्यार वी आर प्रिपेर्ड टू कॉपरेट. कित्याक 24 वरां पंप जर चलता थंय काय 24 वरां पात्रांव वचूंक शकना. भुरगे सुद्दां जर कितेंय जर चुकलां जर आमच्या नोटिसा काडा वी वील करेक्ट अवर सेल्फ. देर इज नो इशू. इवन एक्युरसी ऑफ डिस्पेन्सिंग युनिट तो इतल्यो एक्युरट आतां एक पंप इतले जाता. तुमी जर केन्ना आयले जाल्यार आमच्या पंपार कळटलें. आज आमकां जाय जाल्यार आमचे पंप आमच्यांनी उगडूंक जायना. ओटीपी बेस्ड आसात. जो टेक्निशियन येता ताका जर पंपाक कितें काम करतलो जाल्यार ताणें आपल्या कंपनीक एक ओटीपी धाडचो मागचो पडटा आनी तो ओटीपी जाल्यारूच पंप चालू जातलो. म्हणजे टॅक्नॉलॉजी इतली फुडें पावल्या की ते दीस गेले की बाबा अमकें. दुसरो मेजर हो सगळो एपिसोड खंय जाता. एक कस्टमर जेन्ना पंपार येता म्हजो तांकां एकूच सांगपाचो तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगप कितें 2 कामां इम्पॉर्टंट पंपार येतले. पयलो तो नोजल घालच्या पयलीं झिरो पळया आनी सोंपतकच कितलें तुमकां मागलां तें दिलां काय ना तें पळया. हें 2 जर दिलें न्हय हें 2 पळयलें कसलेंच प्रॉब्लेम जावंक शकना. कसलेंच प्रॉब्लेम ना. कस्टमर कितें करता येता तो मोबायल घेवन आपूण असो थंय उलयता. मागीर झगडटा की ताणें आपल्याक कितलें घालां तें म्हाका याद जायना कित्याक म्हजी गेज वयर चडना. आतां हांव कितें म्हणटा ताजे वयल्यान झगडी मागीर. सकाळी आनी एक हे आसा. एक म्हणजे आमच्या प्रेसिडेंटान सांगल्या त्या प्रमाणे मेजर एखादो डाऊट मारलो डाऊट येऊ शकता कोणाकूय आपलं लक्ष देऊ ना करून बरें आसा. बट यू कॅन चॅक द 5 लिटर मेजर ताजेर कॅलिब्रेशन कळटलें. यू कॅन चॅक कॅलिब्रेशन सर्टेज. ताज्या भायर बीइंग ऑटोमेटेड सगळे आमचे सिस्टम ऑटोमेटेड आसता. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन इज रिकॉर्डेड इनसाइड इन द सॉफ्टवेअर. सो तुम्ही जर सांगत कोणी जर ताका डाऊट आयलो जाल्यार सांगता आपण म्हाका तुजो डाऊट मारचो 500 रुपयाचे घालूंक ना म्हाका. तुजें ट्रान्झॅक्शन नोजल वायज रिकॉर्ड जाल्लें आसता. सो यू कॅन गो इनसाइड ताका विचार म्हाका तूं ऑटोमेशन दाखय. ऑटोमेशन वी कॅनॉट टच. कोणाकूच ताजेर इंटरफियर करूंकच मेळना. इट इज ऑटोमॅटीक. भितर गेल्यार ते ट्रान्झॅक्शन दिसता 500 रुपया घातल्या काय 400 रुपया काय 300 रुपया घातले ते. दॅट इज वेअर यू कॅन कन्फर्म. लोक आयकपाकूच तयार आसना ना ते तुमी तुमचे डाऊट येता सगळे येता. सो the idea of this get together is for you all to understand and propagate this की बाबा तुमकां कितें जालें येवं शकता. प्रत्येकाक डाऊट घेवपाचो रायट आसा. वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग. तुका चॅक करा पयलीं. समजा कशें कित्याक तें हालूच शकना. 500 सांगलें आनी थंय जर 400 दिसता यू कॅन कॅच हिम बाबा तुवें सारकें करूं ना म्हणून. ताजो कॅलिब्रेशन मेजर जर ताजो कॅलिब्रेटेड ना एज आमचे प्रेसिडेंटान सांगलें कॅलिब्रेशन आमी एका वर्सान करता. आतां ते 2 वर्सांनी करपाक बिकॉज एक्युरेसी आनी हाची क्वॉलिटी बरी वाडल्या मशिनांची. आमकां आदलो मेळना एक जालें. बिसायड दॅट कंपनी ऑफिशियल्स कम एवरी क्वॉर्टर ते आपलें इन्स्पेक्शन करता. तुजे मेजर सारको आसा काय ना तुजे सील सारके आसा काय ना. आनी एनी इंटरफियरन्स विथ द मशीन इज रिकॉर्डेड. ताजेर हे येता के फॅक्टर म्हणून येता. कितें कोणी जर कितें जर काडलें ओपन केलें तर के फॅक्टर चेंज जाता. सो लास्ट टू चेंज कसो जालो. So there are a lot of checks and balances. Government is also taking care. We are also taking care. We just want to highlight these issues in front of the people. केन्नाय कोणाक दिसलेले only thing you can say तुका ऑटोमेशन हे करून मेजर चेक करू नाका ऑटोमेशन चेक कर. That is where you can check कितले हे जालां ते. तुवें झिरो पळोवना जाल्यार पासून चलता. म्हणजे पूण इट इज आयडियल दॅट यू सी झिरो आनी तुजे पयले तुजे पयशे दिता यू आर व्हेरी रायट टू चेक. दॅट इज वॉट. आनी एक सांगता खूब कडेन जे व्हिडिओ व्हायरल जातात पळय ते चडशे भायर म्हणजे खंय येवपी ते खंयचे तरी काडटात आनी हांगा अमकें जालें अमकें. प्राउडली आय कॅन से पयलीं एक लखनौ बिखनौ त्या सायडीक कितें थोडी मातशी माल प्रॅक्टिसीस जाल्यो थोडे 1-2 वर्सां पयलीं. पूण आतां जे कंपनीन जे ऑटोमेशनाचेर केल्या आय कॅन प्राउडली से इन गोवा we are 100% better off. 100% we are clear. म्हणजे तसली ऑटोमेशन आशिल्ल्या कारणाक कांयच हें ना. खरें जर केन्ना ये आनी 5 लिटर मेजर चेक करा न्हय. यू आर नोबडी कॅन स्टॉप एनी कस्टमर.
दुसरो एक इशू हालीं जातलो आतां फुडें जावंक शकता फ्यूल इन बॉटल हातून आमी कितलेय जरी डिस्कशनां केली की बाबा ना म्हजी गाडी बंद पडल्या जावं स्कूटर बंद पडल्या पेट्रोल दी, हें हालीं आमी कितलेय जरी सांगलें, सगळ्यान व्हडलो रूल आसा तो पेसो म्हणजे कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स म्हणटा पळय, तांच्या कायद्या प्रमाणे पेट्रोल हें कॅनांनी दिवपाचेंच ना, कित्याक इट इज हायली वॉलटायल, केन्ना उजो लागत आनी खंय उजो लागत एक जालो. हाचो दुरुपयोग खूब जाता. जंय जंय केन्नाय मोर्चा आनी कितें आसता तेन्ना लोक पेट्रोल बॉम्ब म्हणून पेट्रोलान उजो घालतात. लोक हांगा खूब म्हणजे जितलें उलयता तितलें कमी, खंय खंय कसो कसो वापरता आनी एक्सिडेंट. पुलीस पयलो प्रश्न विचारता तुवें खंयच्या पंपा वयल्यान हाडलें. कायद्यान खंयच बरयल्लें ना. इवन आमकां आतां हांगा बरयता कंट्रोल हो आमचो कलेक्टर सुद्दां म्हणटात पेट्रोल नॉट टू बी गिवन इन कॅन सामकें. पूण तरी आसतना आमचे कडेन लोक येवन शेवट झगडटात आनी म्हणटा कितें आरे बाबा बंद पडल्या तांकां आमी सांगता उपाय, तुजी कोणाच्या फ्रेंडा बरोबर आयल्या त्या स्कुटरीन घाल आनी भायर वच आनी तूं परत घे आनी तुजी स्कूटर कर, पूण आमकां त्रासान घालूं नाका. हांगा थोड्या स्टेटींनी पेट्रोल बाटलेन दिलां म्हणून ताज्या पंपवाल्याचें लायसन्स कॅन्सल केल्लें आसा. इतलो